हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर कितें घडलें तें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया. सद्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता फाटल्या 15 दिसाच्यान. ताच्या बद्दल आयज खंयची अपडेट आहा ताच्या बद्दल ती जाणून घेवया आमच्या डेस्क इंचार्जा कडल्यान, सुशांत गावसाच्या कडल्यान. सो तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आसा? कॅश फॉर जॉब प्रकरण तुमकां खबरच आहा. फाटल्या कांय दिसांच्यान हे प्रकरण गाजत आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या प्रकरणात फोंडेच्या एका शिक्षकाक अटक केल्लो योगेश कुंकळकार म्हणटा ताका 2 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. आनी ह्याच कुंकळकारान भाजपाची आदली फुडारी जी आसा ती श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिचें नांव ह्या प्रकरणात उक्ताडार हाडिल्लें. दुसरी म्हत्वाची अपडेट फोंडेच्यानूच येता. IIT फार्मागुडी कॅम्पसात बॉम्ब आशिल्ल्याची एक हॉक्स मेल येयल्लो IITक आनी त्या मेलाच्या आदाराचेर जेन्ना सर्च ऑपरेशन केलें तेन्ना कांयच सापडूंक ना. सो हे जे आहा ती रुमर अशें दिसून आयिल्लें आसा. तिसरी म्हत्वाची अपडेट जी रणजी क्रिकेटींतल्यान येता. गोंयच्या स्नेहल कौठणकार आनी कश्यप बखले ह्या दोगांयनी आयज एक नॅशनल रेकॉर्ड केल्लो आसा. दोगांयनी ट्रिपल सेंच्युरी मारून आपलें जें नांव आहा तें रणजी क्रिकेटीच्या इतिहासान कोरिल्लें आसात. आनी म्हत्वाची भागीदारी गोंया खातीर तांणी केल्ली आसा. ह्यो तीनय सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तर ह्यो तीनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमी 7 वरांचेर पळयात. फुडें वचूया समिता कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आज बाणावलेचे आमदार वेंझी वेगस आणि हेर अधिकाऱ्या सयत सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली आणि या अंडरपासाच्या दुरुस्तीच्या कामा खातीर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी मान्यताय दिल्ली आसा. तशेंच हे विशीं सेरावले ओव्हरब्रिज बांदपा खातीरूय आमी अहवाल सादर करतले अशें तांचें म्हणणें. अंडरपासात उदक भरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वेचो ट्रॅक हुपतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. जितले बेगीन हें काम पुराय जाता तितलेंच आमकां बरें अशें आमदार वेंझीचें म्हणणें आसा. हिवूय तुमी सदाच्या बुलेटिनाक पळोवची. फुडें वचूया ऐश्वर्या किरकरा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाच्या चवकशे खातीर सोमारा मेरेन SIT स्थापन केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशें काँग्रेसीन भाजप सरकाराक अल्टिमेटम दिला. तशेंच हे आंदोलन घरा मेरेन व्हरतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिला. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांक लाच घेतना CBIन रंगी हात धरलो. बिरेस्तारा सकाळी फुडें CBIन ही कारवाय केली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा. काँग्रेसीन आतां अल्टिमेटम दिला कॅश फॉर जॉबाचेर SIT स्थापन करची म्हणून सोमार मेरेन. फुडें वचूया संजना कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. वायलेट खांडेपाल ऑफ ग्रेस एज्युकेशन ह्या संस्थेन बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवन तरणाट्यांकडल्यान लाखांनी रुपयांची उलाढाल केल्ल्या, म्हणजे तांचे कडल्यान लाखांनी रुपया घेतिल्ल्यान हे रॅकेट गुन्यांव फाट्यान उक्ताडार हाडल्यान ह्या टोळयेंतल्या 5 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. बनावट प्रमाणपत्रांचो वापर करून सरकारी नोकरी घेतिल्ल्यांचोय नांवां हातूंत आसपा आशिल्ल्याची कळटा. दुसरी बातमी म्हणजे सनबर्न दक्षिण गोंयांत विरोध जातालो. आतां उत्तर गोंयांतूय धारगळ हें नांव बुकमाय शोचेर दिशिल्ल्यान धारगळचे लोक सद्या आतां हें जाला की आमकां सनबर्न कसोच नाका अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा. तशेंच पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें काल पत्रकार परिशद घेवन लोकांक जी म्हणजे जें नाका तें आपल्याकूय नाका अशें म्हणीत जो मेरेन धारगळ हें लोकेशन थंयच्यान काडिना तो मेरेन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी काल दिल्ली आसा. तशेंच आयज समाज वावुरप्यांनी पत्रकार परिशद घेवन पेडण्यांत आमकां सनबर्न कसोच नाका अशें सांगून कालच्या पत्रकार परिशदेक म्हणजे प्रवीण आर्लेकर हांकां तेंको दिल्लो आसा.
या पत्रकार परिषदेत ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर, भास्कर नारुलकर, उदय महाले, पुंडलीक तारकळकर, कृष्णा नायक हांची हाजेरी आशिल्ली आनी आमकां पेडणे सनबर्न कसोच नाका अशें ठाम तांचें मत आशिल्लें. तर ही महत्त्वाची बातमी तुम्ही साताच्या बुलेटिनान पळयात. आणि एक महत्त्वाची बातमी ती म्हळ्यार कलंगूट पर्ब वाड्यार जी बेकायदेशीर बांदकामां आसली, 20 बांदकामां ती आयज मातये भरवण केली आणि 6 टॉयलेटी. तर आता तुमकां ह्यो सब एडिटरांनी आणि एंकर्सांनी बातम्यो सांगल्या ते तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसात. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.